नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींत आजी गान विशारद बिडारम कृष्णप्पा हांगेले वळख दितस. मैसूर रायाले आस्थानांत संगीत विद्वांस म्हणून ख्याती पाविलो कोंकणी मनीस म्हणून भरमेन सांगच्यो व्यक्ती बिडारम कृष्णप्पा. नंदळिके किणी घराणेचो विश्वनाथय्या आणि सरस्वती दंपतीलो धाकलो पूत कृष्णप्पा 1867 इस्वेंतू मैसूरांतू जल्मलेंती. तांगेले बापय धर्मस्थळ दशावतार यक्षगान मेळांतू ख्यात स्त्री कलाविद जावन आशिलेंती. धर्मस्थळा यात्रेक आयिल्ले मैसूर राय मुम्मडी कृष्णराज वडेयर हांनी यक्षगान पळोवन त्या मेळाक मैसूराक आपोवणे दिले. त्या उपरांत विश्वनाथय्या मैसूरांतच रावलो. परगांव साकून मैसूराक येवन बिडार करून राविल्ल्या यक्षगान कलाविदांक बिडारांची म्हणून आडनाव आयलें. दुर्बळपणा निमित्त भुरगो कृष्णप्पा शाळा शिक्षणा थाकून वंचित जाल्लेंती. एक दीस दुबळो भुरगो देवळांत भजन गायतना एक व्यापारी तागेले आवाज आयकून करूरू रामस्वामी म्हळेले संगीतकारा लागीं ताका तरबेत दिवयता. तो दुबळो भुरगो कृष्णप्पा जावन आशिल्लो. मुखार ताका वीणे शेषण्णा आनी तम्मय्या असले विद्वाना लागीं संगीत शिकचो अवकाश लाभलो. घन विद्वांसा लागीं संगीतांत प्रभुत्व घेतिल्ले कृष्णप्पाक संगीत प्रदर्शनाक बरो अवकाश लाभता. संगीताचो शिक्षक जावन वावरे करता. तांगेले संगीता अभिमानी जावन आशिल्ल्या डॉक्टर नंजुंडराव आनी साहुकार तिम्मप्पय्या मुखेन कृष्णप्पाक मैसूर संस्थानांतू राजश्री लाभलो. वेदीर कन्नड भजन सांगची आनी तमिळनाडांतू कन्नड कीर्तन जनप्रिय केलेले ख्याती कृष्णप्पाक फाव जाता. संगीत क्षेत्रांतू प्रवर्धमानाक आयिल्ले कृष्णप्पा हिंदुस्थानी आनी कर्नाटकी संगीत गायन करतलेंती. कीर्तन रचन करून गायन करच्यांतू तांणी प्रख्यात आशिल्लेंची. प्रख्यात संगीतकार पिटील चौडय्या, नागरत्नम्मा, आर केशवमूर्ती, रालपल्ली अनंत कृष्ण शर्मा तांगेले शिष्य जावन आशिल्लेंती. साहुकार तिम्मप्पयाल प्रेरणेन संगीतोत्सव करचे खातीर बिडारम कृष्णप्पान मैसूरांतू देवराज मोहल्लांतू प्रसन्न सीताराम मंदिर प्रतिष्ठापन केलें. संगीत क्षेत्राक दिल्लेले देणगे खातीर कृष्णप्पाक साबार गौरव सन्मान लाभला. मैसूर रायान गान विशारद, उत्तर भारताचे गदवाल रायान गायक शिरोमणी म्हळेले बिरुद दिवन गौरव केला. तशेंच शुद्ध स्वराचार्य पल्लवी कृष्णप्पा गायक शिखामणी म्हळालो बिरुद तांकां फाव जाला. तांगेले गौरवार्थ मैसूरांतू देवराज मोहल्लाचे एक रस्त्याक बिडारम कृष्णप्पा रस्ते म्हणून नाव दवरला. 1931 इस्वेंतू जुलै महिन्यांतू तांणी मरण पावलेंती. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ह्या महान चेतनाचो आठव करता ती. नमस्कार.